खोतीगाव आमोण्या नव्यान बांधिल्ल्या श्रमधाम घराचे अधिकृतपणान उक्तावण भाजपाचे गोय राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हांणी केले। समाजातल्या वंचित वर्गाक आलाशिरो आनी आदर दिवप, सामाजिक कल्याण आनी समावेश उदरगती खातीर पक्षाची वचनबद्धताय बळकट करप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आसा। ह्या वेळार राज्याचे सभापती रमेश तवडकारूय हजर आशिल्ले। RDX को खातीर खोतीगांवच्यान भवेश बोरकार। रमेश तवडकर हाणें आपल्या संकल्पनेन अशें पूर्ण गोंयच न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंयाक कसो एक आदर्श घालून दिल्लो आसा की कसली गोष्ट जर ठरयली जाल्यार ती जायना कित्याक जाता त्या वेळाचेर फक्त आपले निश्चय आसपाक जाय, दृढ निश्चय आसपाक जाय। आनी अशे तरेन ताणें तें सुरवात केल्ली स्कीम म्हणटा त्या वेळाचेर हांवूय हांगा आशिल्लो आनी श्रमधामान प्रत्येकान इल्लो हातभार लावन अशें करप म्हणजे तातूंत भितर हे पयलीं चलताली म्हणजे जुन्या वेळाचेर कोणी म्हणटाले एकमेकाक हातान हात धरून अशी कामां करताली संकल्पना। आतां ह्या वेळाचेर कोण अशें एकमेका खातीर करना पण तें एक गांवपण आनी घरपण आनी आपले एक मनीसपण टिकोवन दवरपाची सारकी संकल्पना ताणें केली। आनी तुमकां आयज ह्या घराची चावी 38 घरां जाली म्हणजे ताजी मोख कितली आसा ती पळयात। ते 38 घराची चावी तुमचें अभिनंदन करता। फाल्यां आमचो घर म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस, आमचो 46वा स्थापना दिवस फाल्यां 46 आनी 46वा स्थापना दिवसाचे पयले दीस आनी तुमचे दुसरे भाशेन जाल्यार फाल्यां रामनवमी म्हणजे रामाक सुद्दां घर नाशिल्लें थंय। तें घर तेन्ना कोणें मोडलें बाबारान आनी मागीर ताका 500 वर्सां वाट पळोवची पडली कोण येवन घर बांदतलो काय म्हणून। म्हणटा ताका ते कोर्ट कचेरी सगळें करून जप्त रंजीत असो इतिहास आशिल्लो अशा रामाक सुद्दां रामाच्या अयोध्येक येदे व्हडलें मंदीर साकार जावपाक वेळ लागलो आनी म्हणून म्हाका दिसता की योग्य असो वेळ आसा असो ह्या वेळाचेर हें सुपूर्द करप रामनवमीच्यो परबें आनी तुमकांय मागता तेचो बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी अशेंच आरोग्य आनी धडाडीन रमेश तवडकराकी मेळचें। ताचे कितले 38 न्ही 100 जाले 100 हांगाच न्ही आतां तो केरळाक बीन गेला थंय सुद्दां वायनाड केरळाक भूकंप हें आयलो थंय पूर आयलो थंयची घरां गेली थंय सुद्दां बांदपाक गेला। ते मनीस थंय मतां ना अशें पळय ताका म्हणून ते मतांची कोण तरी केन्ना आशा आसता मत मारल्यारच मेळटलें बीन अशें म्हणून ते थंयच्यान तो केरळा पर्यंत गोंयच्या आनी खंयच्या वाठारांत कोणें सांगलें थंय सुद्दां वचप कसलीच अपेक्षा कांयच ना। वायनाड ताका काय मतां मेळचें ना, दुसऱ्या मतदारसंघांनी ताची तोखणाय जातली मतां मेळची ना पण वायनाड सारके हातूंत सुद्दां वचून थंयच्या लोकांक एक मनशाक जीत जाय ती जीत ताणें आदल्ल्या म्हणून देवा कडेन मागता की तुमचो सगळ्यांचो तरी आशिर्वाद असो। माती हाडले सामके आनी बेश्टेन दार नासल्या घरां हाडल्या हांव बेश्टे पयलीं जाणटेली रावता तशें आनी म्हाका सरा सांगला हांवें सरान मातशें सगळ्यांक हातभार म्हणून म्हाका सगळ्यांक हेल्प केली जाल्यार मागीर परिस्थिती तशी आहली। नळे आशिल्ले काय बेश्टे कितें आशिल्ले? बेश्टे नळे आहले म्हाका। आनी कितले व्हडले आशिल्ले? इतले व्हडले आशिल्ले काय सामके बारीक आशिल्ले? सामके बारीक आहले। ओके आनी तुमी घरां कितले जाण रावताली? घरां 8 लोक रावताले। 8 जण? मागीर कशी कितें दीस काडटाले तुमी? कशी दीस काडून कशें म्हाका सांगपाक ना। आतां सद्या कितें दिसता तुका? आतां सद्या बरें दिसता। आतां सामको सरान ती मोटिवेटां आसा उमेदीर आहा जाल्यार म्हाज्या घर जालें जाल्लें।